जावपाची गरज ना. हे आमच्या गोराब्यात तूच जावन आसा चोंदरी आणि तूच जावन आसा सूर्य आणि आमकां कितें तुका दिसना ह्या सगळी चंचोळार एक तरी नखेत पिकोवंक जाय आसलें म्हणून. तुका दिसना हांवें तुका एक तरी नातवाचें सूख दिवंक जाय आसलें म्हणून. आयज 7 वर्सां सोंपतात आमच्या कासाराक तरी आसतना म्हजें 7 वर्सांनी संवसार सोंपना. तूं जाणाय म्हजी एक सजान आसली 9 वर्सांपासून तागेर भुरगें नासलें. लोक तिका खेळटालो आनी ती म्हजी शिवण वाडटाली. एक दीस हांवें तिका सांगलें तुझ्या पासून हांव देवा लागीं मागतलो. आणि याच पासून तुका एक सांगता 7 वर्सां तुमच्या काजारी जिविता हांवें तुमकां एकामेकाक लागीं येवन आयलेली पळोवंक ना. जितली हांव तुमकां आतां पळयतालो आनी देखूनच म्हाका जाय आसलें फुडलें जिवीत तुमी एकामेकाक सांगाताक सांगलेले. देखूनच ते म्हाका जाय काय ताच्या सांगाताक म्हाका जिवीत सांगूंक जाय. पूण म्हाका भिरांत दिसता ते म्हाका डिवोर्स दिवन म्हज्या जिविताचे पयस जायत म्हणून. ताणूच म्हाका कोणें तरी सांगला ताका एका लोकांक अशें उलयतना पळयला म्हणून. लोक जायते सांगतात म्हाकाय कोण सांगतालो
तेका दोतोराच आसले म्हणून डॉक्टरांचे रे हे ताका कितें जालां डॅडी देव आमकां भुरगीं दिता एक बियाचें पाकीट कशें ताचे बरयलेलें आसना ती कोण जातली पळय तें पूण ती आवय बाबाचो कायदो जावन आसता ताका बरें सारें घालून बरें उदक घालून हें झाड वयर काडपाचें म्हणजे जावन आसता देवाचें देणें ते जायते जाणांक पावस जायना भुरगें जावन आसा गिरेस्ताय ती देव विचून काडून एका आवय बापायक दिता देखून ही गिरेस्ताय केन्नाच दुसऱ्यांक